जोडजोडीत चोर तू येता म्हणत होता तुला रावचं ना आयलो बाबा आयलो जायना रे बाबा म्हणजे लागे आगली बाजी चालो अरे चालेली चालेल बाबा माझ्या पुता तू येता म्हणत होता तुला रावचं ना तू येतो म्हणून तू येतो जायना रे बाबा माझ्या लागी चालो एक रिक्षा तरी करून रे बाबा माका जाता लागी तुझ्या लागीन रिक्षान बसान करना माझ्या लागी कारण बसून जाता बाबा म्हणजे कार तरी आहे ना माका बसून रे बाबा जाता लागी आमच्या कारची बॅटरी डाऊन झाल्या ती स्टार्ट जायना आणि दोतोरान तुका सांगला जाता तितका चोल म्हणून रिक्षान आणि गाड्यान गो म्हणून सांगूंक ना माझ्या हातात तरी धरून रे बाबा नातर माका दोतोराकू सांग रे बाबा माका वीट येता लॉस दिसता मग तुझ्या हातात धरूक आणि के तू सांगता तितले तुझे काम करू हांव तुझो सिरवी धरलोय माझ्या हातात धरून तुका लस दिसता रे बाबा पण तू लहान असताना हांव सदांच तुझ्या हातात धरून तुका चलोवंक शिकयतालो तेन्ना लॉस कितें म्हणटा ती म्हाका खबर नासलेली लहान असताना भुरगीं माय पायचे वेंगेन न्हिदोंक झगडटा पूण माय पाय जाणटी जाली म्हणटच तीच भुरगीं बायक पायक विसरता एकीच्याक ते कोण म्हाका सांगत चल चल खेळ सांगते ना चल बाबा देवळे रे म्हाका जाता रे म्हज्यान चलूं हळू हळू चलत येता रे इतलो वेळ म्हणून म्हाका असो तूं फाटीर मारून व्हरतलो बाय म्हाका त्रास जायना जाल्यार तुका कित्याक त्रास जाता हांव ल्हान आसतना तुवें म्हज्या त्रास काडूंक ना हांव इस्कॉलान फुटबॉल खेळटालो म्हजो पांय मोडलोलो तेन्ना तूं म्हाका तुज्या घोड्यार मारून इस्कॉलाक व्हरतालो आनी हाडटालो तो उगडास आसा म्हाका अजून अरे बाबा कोण रे त्यो कोंकणी भुरग्यापणा तेज्यो दीपक तो कोण म्हजो पाय तो आणि तू ताका असो हातार मारून खंय घेवन येता डॉक्टराक येत काल खाला पडून त्याचो पांय फ्रॅक्चर जाला चलून त्रास जातात ताका आनी जॉय जॉय हो तुजो पांय न्हय वय दीपक खंय वता तूं ताका दोतोरागेर वता बाबा म्हजो पूत म्हाका दोतोरागेर वता असो चलून जॉय तुमच्या लागीं कार आसा न्हय वय पूण आमच्या कारची बॅटरी डाऊन जाल्या ती स्टार्ट जायना वय बाबा आमची कार स्टार्ट जायना पूण आतांच हांवें तुज्या घरकान्नी कार घेवन कोलून येताना पयला आमच्या फाटल्यान काराची बॅटरी चार्ज झाली असतेली बाबा जॉय हे सगळें कितें अरे माय बाय म्हणजे आमची गिरेस्त काय आमी ल्हान आसतना ती आमचो कास्तीक काडटा आमकां रडोंक दिना जाल्यार कित्याक आमी ती जाणटी जाता आसतना रडयतात आमचो कास्तीक काडिनात एक माय पाय 4-5 पासून भुरगीं असतात आनी एक भुरग्याक फकत एकूच माय पाय आसता एक माय पाय आपल्या 5 भुरग्यांचो कास्तीक काडटा भुरग्यांच्यान फकत आपल्या एकूच माय पायचो कास्तीक काडूंक जायना जाल्यार कसलो फायदो तांकां आमकां जल्म काडून ओय हो इशे कशें करून वयता अरे गोड्यान मारता कोण तुगे बाबू ओ कोण रे म्हजो पाय तो आई होय काय त्या येराड्याक तू गोड्यान मारपा मरे अरे कित काय म्हणे तू त्या गोड्यान मारप होता कित्याक तू कित्याक ताचो एक पांयो फ्रॅक्चर जाला आनी ल्हान आसतना म्हजो एक पांयो फ्रॅक्चर जाल्लो तेन्ना हो म्हजो पांय म्हाका गोड्याक मारून लागतालो एक सांगू कितें? तुम्ही क्रिस्तांव ना हिंदू हिंदू कित्याक तुमगेले बरे हिंदू आले तुम्ही मोगान आपले मायपाय घे सांबाळ करताय आणि आमगेले बायलां घे आयकून आमकां रोकड्याक बरी घाताय मातसो आतां धर रे बाबा म्हणलो दिसत मरे पाय मुडय एक सांग रे बाबा हिंगसून अमेरिका चोड पयसू आत बसले ना रोकडो 6-7 किलोमीटर पावपणार बाबा कित्याक अरे घराची कागदां धरून आमगे चेडे अमेरिका धाडलो अमेरिका पावत रोकडो फोन करतो ना बाय सांगून गेलो हुंय रे चेड्याचे फोन ना चेडोय ना घरातलो बाय सोलो आसतना फोन करीत ना फोन घेवन पावता आनी जाणो मरे बाबा कितें आय त्या घराचे लोन तेडो तो हारीक जालो ना म्हणून ते मी मा घरांतलो बाय गायलो अरे रे रे मागीर तूं आतां खंय रावता आनी कितें जेवता अरे खावपा जेवपाक प्रॉब्लेम ना रे कोण मात कोणे आरोस दिलो वचो तेसो सुकोल मातशें येतलो आनी वचो ते उणी बुणी हाय मातशें बुड जाले रे पूण कितें उदकाक बुडोवपाचें हात घे 100 रुपया दवर तुका ना 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 बाबा पयशे म्हाका नाका पयशे अशें करून म्हाका कोण कोणे 500 रुपये दिले फुटपालीचेर न्हिदलो आसतना पुलिसांनी धाडलो मारून उडायलो आनी ते 500 रुपया अरे रे रे बिकऱ्या तुका पयशे होता मरे न्हू चोर
तेच जाल्यार आतां व्हडले भिकारी तूं धबिरीक एक मजा मारता आनी जल्मा वाटलो बापूय बाबडो गोंयांत त्रास काडटा रस्त्यार न्हिदता. एक सांगा बाबा टाइम किती झाला बाबा आता टायम जाता 4 जाले. 4 झाली आगे मोजे माय पूत पाव असतो एअरपोर्ट अरे तू खंय वता? अरे मोगरा आगे पूत आडू हॅलो हॅलो अरे पिशा हॅलो ए पिशाचा फोन तुका येऊन ना म्हाका येना कसं निवयाचं तू गेलो तू एके भाषा बेबी हॅलो हॅलो जॉय तू कुई आसा किती झाले जॉय आमची कार घेऊन कोल्हा गेलेले येताना कोणाचीच काय रस्त्यार मध्ये धावून आली आणि आमची कार वरून एका रुगात मारली किती झालं जॉय माझे दोन पाय फ्रॅक्चर झालेत जाता तिथलं वेगळी नेऊ जॉय जाता तिथलं वेगळी दीपक तू खंय वता हांव दोतोर म्हाका एक काम कर हांव एका डॉक्टर दोतोराक व्हरता असं तू येवून वसा आनी तू काय जालें दीपक कितें सांगू कितें जालें म्हज्या गोरकान एक एक्सिडंट जावन ताचे दोनूय पांय मोडल्यात खंय हांव येता दुसरे बरे केल्यार बरे मेवता आणि वाईट केल्यार वाईट मेवता हे सोप न्हय दामोदर. पयशे बसती चल आता आम्ही या बरोबरच दोतोराक येतो बस फाटल्यान. चल या अरे आता टिकिंग करा रे अरे मग टिकिंग करा आला एक मोडी चुडी शे बेगोन आडवडीतो आकार बाबा गीत बुडीतो चोली के पीछे ओ बुलिया ट्रेन हा गॅस लावतो का? बोले बस होय पोटा भोदोड भोदोड
अरे पोटा गीत घुमता 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 कितू दोतोर गेले जाय ना मग जायचा तुझ हॉस्पिटल पण माझा तुझे विश्वास ना बघत लुटी लाईत ना रे माय मात्र मोला गणी माड्रास वास आणि मला एक सायबिडी कोणी आंदोलन कर म्हणून माझ्या माड्रास गेला सायबिडी को मागिले आंदोलन केली आ ते को मागतो रे आता वर झालो हा वर झालो होय सांगलो ते आज जायच्या पुढे त्या आंदोलन हारी कर म्हणून किता करू नये ना आम्ही तुला कट्टे वाचले जे बिडात रे अरे बाबा. किती पैसे पावन पाव नाही आ बसनी गेला रे अरे बस बस लागत अकाय बकाय येता रे आंगोण केली नु खाली करू को जाय अरे बिस्ते मुझे मागे भेट नव्हती आणि किता की कसं जाता नाही सदा नाही मिळा किती तू आता आता बोर जाऊ माऊ नाही. आता ते किता वळ करू नये हा, ते. ते उघड असर पाना रे साहेबी उघड असर पाना रे आणि ते मग की तुझा मागताय ती कणा उघड असर राहतोली ती तो आम्ही पण इथं अरे बाबा आंगोण केली मी आंगोण मागिला नु ती खाली करू को जाय काय कोणा रे अबे हे ते नसं ते ना उच्चा पड बघ ते अरे बाबा आलो हरी करू को जाई आंगोण हारी करू को जाय तरी कोण आले हा झाला माग पडा तू कोणाक पैसे दिपा हालो ते दिना जाले जाताय आंगोण हारी करपा को जाय आमगे तिया जुया तो गांड वय तोय चला वय काय चालता हे रे तिया माट्रास असो आंगोण केली गाडी चलता म्हणतो होय साहेबडी बघले असो मागला नाही आपण तुरी बोर झाल झाला ना हाव तुझी पोतून तुझी पायान चलो ना तो अरे झालो वर झालो 8 वर्षांनी 9 वर्षांनी 12 वर्षांनी कोई पोतून असो ना आता पोतून आला ते भोगता घर मध्ये जोता एका लागून माकाय कोणाकडे सांगितलं आम्ही ती सजऱ्या बायला ती मावशीने सांगितलं की हानी करू तू जाय म्हणून होय. एका लागून तुझी बोले येलो आणि ती हानी कोर येतो आम्ही हेल्प काय करूया बाबा होय. आम्ही हरी कर आम्ही साहेबीने को मागलो रे होय. म्हणजे पोटा पडते किती गुंता गुंती त्या तरी बोरी झाले नो होय. आ मुझे फ्रेंडा दिव्यान चलो तुझी बोले दाखव काय